नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. बांदकामाक स्टे दिवनूय सनबर्नाचें काम नेटान. हायकोर्ट फुरियोज. आतां स्ट्रक्चर मोडात मागीर पंचायतीची एनओसी. 2.25 कोटी डिपॉझिट भरात मागीरूच परमिशनां लागू. हायकोर्टाचो धपको. सीझेडएमपीचो मसुदो दिवपाची मुदत शुक्रारा सोंपली. 126 थळाव्या संस्थांतल्या 85 संस्थांचेर सरकारा कडेन ड्राफ्ट प्लान. उरिल्ल्यांक आदलो प्लान मान्य धरून सरकार प्लान करतलो फायनल. पश्चिम घाटांतल्या सांगेवेल्या अभयारण्यांतले इको सेन्सिटिव्ह झोनांतले लोक. आमदार पावले मुख्यमंत्र्या मेरेन. नेमके इश्यू घेवन 8 दिसांत परत बसका. गोंयचे 69 गांव इको सेन्सिटिव्ह झोनांत. टाक्यांनी नाफ्ता स्टोर केल्ल्या सड्यावेल्या बेंजोप्लास्टाक कन्सेंट टू ऑपरेट दिवपा विशीं EIA समितीची सुनावणी. कन्सेंट नासतनाच टाक्यांनी शिफ्ट केला बोटींतलो नाफ्ता. मायनिंगाचेर कोर्टात उपाय येना जाल्यार महामंडळ करून मायनिंग सुरू करतले. येरादारी मंत्री माविनाचे शिनाल. जानेर सोंपमेरेन कोर्टाच्या निकालाची वाट पळोवपाची तयारी. आनी ISL सिजनाच्या दुसऱ्या हाफात चुको कमी करच्यो पडटल्यो म्हणटा FC गोवाचो खडेगाठ डिफेंडर मुर्तदा फाल. EDM सनबर्न क्लासिकाचे आयोजन सुवातेवेले सगळे स्ट्रक्चर निखळावचे म्हूण आयोजकांक हायकोर्टाचो आदेश. हणजूण पंचायतीची एनओसी घेनासतना ते उबारिल्ले. जर ती सुवात आशिल्ली तशी करून मेळटा जाल्यारूच सनबर्नाक एनओसी दिवची म्हूण हायकोर्टाचो पंचायतीक निर्देश. पर्यटन खात्या कडेन 2.25 कोटी भरल्या उपरांतूच सनबर्नाक दिल्ली सगळी परमिशनां लागू जातली म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट आदेश दिला. Honorable Judge said that they have to remove the entire stage over there because there has no permission been granted to them at all. So they need to have some permission for them. So now the judge was upset and he has asked them to remove the entire stage and do it once again until they get permission. EDM सनबर्नाक हायकोर्टाकडच्यान बरेच पडला. शुक्रारात 2 याचिका सुनावणेक आयल्यो. एके याचिकेत हायकोर्टान अंतरीम स्थगिती दिल्ली असताना आयोजकांनी ब्रेस्तार मेरेन सनबर्नाक स्ट्रक्चर उबारले म्हूण कोर्टाक कळले. हणजूण पंचायतीनूय आयोजकांक हायकोर्टाच्या अंतरीम स्थगिती विशीं म्हायती दिल्ली. तरीकूय तांणी खंय सुवातेर काम चालूच दवरले. आतां हायकोर्टान उबारिल्ले बांदकाम मोडूंक लायला. जमीन आसा तशी केल्या उपरांतूच हणजूण पंचायत आयोजनाक एनओसी दिवपाचो विचार करतली. सनबर्नाचेर आनीक एक जनहित याचिका सुनावणेक आयिल्ली. सनबर्नान हाचे पयलीं कांय वर्सांचे कमर्शियल टॅक्स आनी पुलीस बंदोबस्ताचे सुमार 1 कोटी 38 लाख दिल्ले ना म्हूण कोर्टा मुखार आयले. सनबर्नान आपली नवी कंपनी आदली ती सनबर्न वेगळी सिस्टर कंपनी म्हूण आर्ग्युमेंट घालो. आर्ग्युमेंट हायकोर्टाक मानवलो ना. आयोजकांक सध्या 1 कोटी 38 लाखांतले कितले भरपाक मेळटले काय म्हूण कोर्टाचो प्रश्न. आयोजकांनी 75 लाख रुपया भरता म्हूण सांगले. कोर्टान ते मान्य करून आदले 75 लाख आनी अनुचे 1.5 कोटी मेळून 2.25 कोटी भरपाक सांगल्यात. ही पुराय रक्कम पर्यटन खात्या कडेन भरल्या उपरांतूच तांकां दिल्ली परमिशनां लागू जातली म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. Today, Honorable Justice Sonak has passed a direction directing the state government not to permit Sunburn to hold the festival unless and until the amount of rupees 2 crores 25 lakhs is deposited with the Directorate of Tourism. Furthermore, there has been a rider given by the court to say that if the Sunburn festival is held without depositing this amount with the Directorate of Tourism, then the Director of Tourism will be personally held for contempt. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी. गोंयच्या दर्यादेगांनी आशिल्ल्या पंचायत आनी थळाव्या नगरी संस्थांक CZMP प्लानाचो मसुदो दिवंक राज्य सरकारान दिल्लो प्रास शुक्रारा सोंपलो. 126 थळाव्या संस्थांक 20 डिसेंबर मेरेन मसुदो दिवंक वेळ दिल्लो. शुक्रारा 12 जाणांनी आनी ते आदी मेळून 85 जाणांनी आतां मेरेन तांच्या प्लानाचे ड्राफ्ट दिल्यात. उरिल्ल्यांक आदलो मसुदो मान्य म्हूण गृहीत धरून सरकार आराखडो करतलो म्हूण पर्यावरण सचिवान हे पयलींच ऑर्द काडल्या. सगळ्या दर्यादेग राज्यांचे CZMP प्लान झाले. गोंयचोच हुमकळ्ळा. प्लानाक मुजतवाड दिली तरी अजून 30% पंचायतींची जाग ना.
प्लानाचो मसुदो दिवपाचो प्राझ शुक्रारा सोंपलो. 126 थळाव्या संस्थांक पर्यावरण सचिवान आदेश काढून 20 डिसेंबर मेरेन CZMPचो मसुदो दिवंक सांगिल्लो. ज्यो पंचायती आनी थळाव्यो नगरी संस्था हो मसुदो दिनात तांकां आदलो मसुदो मान्य आसा अशें धरून आराखडो फायनल करतले. सरकारान ही गजाल आदींच अधिकृत स्पश्ट केल्या. शुक्रारा 20 डिसेंबराक निमाण्या दिसा मेरेन राविल्ल्या 13 पंचायतींनी CZMPचे मसुदे दिले. आतां मेरेन 85 थळाव्या संस्थांनी प्लानाचो ड्राफ्ट दिला. उरिल्ल्या 41 थळाव्यांची जाग ना. ड्राफ्ट दिवंक जमना तांकां आदलो मसुदो मान्य आसा अशें धरून सरकार आराखडो घेवन फुडें वतलो. CZMP प्लाना वेल्यान सुरवातीक बरोच आवाज जाल्लो. थळाव्या संस्थांनी हरकती आनी सुचोवण्यो केल्या उपरांत सरकारान तांकां आपले मसुदे दिवंक वेळ दिल्लो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टात थाकाय मेळना जाल्यार गोंयच्या पावण्यार मिनरल कॉर्पोरेशन करून मायनिंग परत सुरू करचें पडटलें म्हूण येरादारी मंत्री माविन प्रुडंटा कडेन उलयला. जानेर सोंपता मेरेन सुप्रीम कोर्टात मायनिंगाचें कितें जाता तें पळयतले. कोर्टा कडच्यान कांयच थाकाय मेळना जाल्यार महामंडळा शिवाय पर्याय ना म्हूण माविन उलयला. सरकार सगळी प्रयत्न करता मायनिंग स्टार्ट करपाक. वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज टू स्टार्ट मायनिंग. You know what is happened to Goa's economy. Literally we are borrowing every time. Even compensation cess came late this time. So we are going through a sort of financial crisis which we have to admit. And therefore what does it mean? Mining has to restart again. And for mining to restart again, government and the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has made full efforts. Matter came up in Supreme Court because of other important issues which are there at the moment. It got a little delayed. Perhaps it will be taken up in January. And if January or January end, we find that we'll see how it moves in the court. If we do not get relief, then I think it is time for the government to give relief to the people. That is what I have said, which is what I will take open stand from that time. That if we don't get relief from the courts, we have no alternative but to form a local mineral corporation and restart mining. Magir ani upay na. Of course, once mining starts, everyone will be a winner. Now we have stopped because of a court decision. So we are waiting for relief from the court. If we don't get relief, that does not mean mining does not start. We have to explore other avenues. What is the other avenue? Have a corporation, mining corporation. That is the other avenue. पश्चिम घाटांतल्या अभयारण्यांतल्या सांग्यावेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोनाचो इश्यू घेवन लोक आनी आमदार मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. ताणें लोकांक नेमके प्रस्न रिपोर्ट करूंक सांगल्यात. 8 दिसां उपरांत परत बसका म्हूण सांगून तांकां धाडले. पणजे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार जाल्ल्या बसकेक सांगेचो सद्याचो तसोच आदलो आमदार आनी थळावे फुडारी आशिल्ले. गोंयचे 69 गांव इको सेन्सिटिव्ह झोनांत गेल्यात. सांगेचे 19. पण आमची जे पळय प्रामुख्यान 3 इश्यू आशिल्ले. आमी म्हणिल्लें की इको सेन्सिटिव्ह झोन डिनोटिफाय कर, आमची प्रायवेट लँड ज्यो पळय प्रायवेट फॉरेस्ट केल्यात त्यो डिनोटिफाय कर आनी प्रायवेट लँड ज्यो पळय फॉरेस्टां घाल्यात त्योय भायर काडच्यो. आतां वायल्ड लायफ त्योय भायर काडच्यो अशें म्हणिल्लें. त्या प्रमाणे 24 तारखेर आमची नोट्स कितें आसा आमी दवरतले. 26 तारखेर ताणें परत एक मिटींग आपोवन ताजेर तांची कितें म्हणणें आसा तेंय आमकां सांगतले. ताजे नंतर परत एकदां सीएमा कडेन मिटींग जावन हाजेर ह्या विशयाचेर सविस्तर डिस्कशन जावन आमकां हातूंतल्यान रिलीफ दितले अशें म्हणून सीएमान आश्वासन दिलें आसा. तुमकां कोणाक घर बांदूंक येना, टॉयलेट बांदूंक येना, गोठो बांदूंक मेळना किंवा आनी कितें करूंक मेळना, इतके सगळे प्रॉब्लेम तांकां सांगात. अजून इको सेन्सिटिव्हची बॉर्डर डिक्लेअर ना, हे सगळें तांकां सांगात. तांकां सांगला सगळे प्रॉब्लेम एकदाचे बरोवन घेयात. ताजेर सोल्युशन कशें काडपाचें तें बरोवन घेयात आनी ताजेर सजेशन्स कितें अननेसेसरी सेक्रेटरी आनी ह्याच लोकांनी सजेशन दिवपाक जाय. इफ इन केस आमकां जर नवीन नोटिफिकेशन काडचें पडटा किंवा आमकां MOEFाक रिक्वेस्ट करची पडटा. आतां गोंया खातीर 1 किलोमिटर इज द बफर झोन. हो सगळो कन्सिडर करून तांचें म्हणणें आहा बऱ्योचश्यो गजाली आमी एलाव केल्ल्यो आसा. कन्स्ट्रक्शन करपाक आमी कोण आडयना, टॉयलेट बांदपाक कोण आमी आडयना, हें हेंचें म्हणणें आहा. ते म्हणटा तशें ना. त्या ती दोगांय मदलो पयलीं समजून घ्या. म्हटल्यार जे मिसअंडरस्टँडींग आहा दोगांच्या मदीं ते पयलीं क्लियर करा आनी ते नोटिफायड कॉपी जाता तांकां दिया. सो ते दोगूय बसल्यार डिस्कशन्स करता आनी जे विशय उरता सपोज जाल्यार ते रिजॉल्व कशें करपाचें हें परत आसतशी 8 दिसांनी मिटींग. आज तांकां कलेक्टर लागतलो, डेप्युटी कलेक्टर लागतलो, ट्रायबलूय लागतले. ह्या सगळ्यांक घेवन विदीन 8 डेज परत एकदां मिटींग घेवया आनी पुराय इश्यू रिजॉल्व करुया हें सांगलां. आमी फाटल्या म्हयन्याच्या 23 तारखेर सीएमाक मेळ्ळे आनी त्या टायमाचेर तांकां सांगलें की आमचे कडेन इश्यू कितें पळय आमकां प्रॉब्लेमॅटीक आसा ते सगळे इश्यू आमी तेंचे मुखार मांडलेले आनी ताजेर ताणें सांगलें की 3 मिटींग घेतल्या आनी हो इश्यू आमी काबार करता म्हणून.
पण ॲक्च्युली आयज पयली मिटींग जाल्या. ॲक्च्युली 20 तारखेची पयली 3 मिटींग जावपा आशिल्ल्यो. आयज पयली मिटींग जाल्ले कडेन आसा. सो सगळ्यांनी मेळून आज एक डिस्कशन करून आज विशय इतलो जाल्ले कडेन आसा की जे पॉयंट्स पळय आमकां आयज आमी तेंचे मुखार मांडल्या त्या पॉयंट्सांचेर ते फक्त उलोवन डिस्कशन जावचें ना. आमकां ॲक्च्युली तेजी एक डॉक्युमेंटरी करपा पडटली जेणे करून आमचे कडेन कितें एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आसा ते आमी फुडले 2 ते 3 दिसां भितर तेंचे मुखार इन रिटर्न दितले आनी ताजेर तांकां सगळें सोल्युशन दिवन सांगलां आनी तो एक डॉक्युमेंट करून ताजे नंतर आमगे थर्ड मिटींगेर डिस्कशन जावन ग्रावंड लेवलाचेर लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपाक थंय येवंक जाय कडेन आसा तांकां. प्रॉब्लेम म्हणल्यार पळय आतां कशें आसा घर बांदपाक लागून आमकां प्रॉब्लेम आसा ती कम्युनिटी बेज कांय जे आमचे जे हें करपाचें रोड म्हणा लायट म्हणा हें उदक म्हणा हेजेर आमकां विशय आसा ते आमकां तेणी क्लियरिटी दिवपाचें तेजेर तेणी कांय सांगले कडेन ना. जो इको सेन्सिटीव झोन आयज आमकां आयल्ले कडेन आसा जवळ जवळ आमकां 16 ते 17 गांव आमचे सांग्यावलेच वता विलेजीस वता तातूंत भितर टोटली गांव जे भितर जाता तांकां तुमी फुडें कशें करतले घर बांदता आसतना तांकां परमिशन्स कशें दितले हो सगळ्यांचो मोठो इम्पॉर्टंट इशू आसा. तर तो अजून पर्यंत क्लियरिटी तेणी कांय दिल्ले कडेन ना. ते जातले म्हणटा आमकां लागना कित्याक आमी पळयल्ले कडेन आसा फाटल्या दिसा 1-2 फायली आमी प्रोसिजर घातलेल्यो तेच फायलीचेर अजून पर्यंत परमिशन मेळ्ळे कडेन ना. आणि हे जे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जे फॉरेस्ट ऑफिसर करतात ते इतके भायर वचून करतात ते इंटरप्रिटेशन आपल्या मनाक मारता तशें आनी खंयचेच जो लोकांक गांवच्या लोकांक तातूंतल्यान मुबा नासता की आपणें कितें करपाचें. भायर सरता आसतना भितर सरता आसतना रस्ते करता आसतना किंवा ड्रेन करता आसतना किंवा पायपलायन उदकाची व्हरता आसतना खूब त्रास जातात. म्हणजे आमची जी एरिया आसा सेटलमेंट एरिया ती हातून भितर नवें घर बांदपाक मेळना म्हणूनच आमी 2-3 फावटी आतां सीएमा बरोबर मिटींग घेतल्यो तातूंतल्यान आमकां मार्ग मेळपाक जाय. नाल्यार कैदयेक रावल्ल्या भशेन आमकां कोण जेवण हाडून घालचो ना. ती आमकां कितें जाल्यार पिकोवचें पडटलें थंय कितें जाल्यार उद्योग धंदो करचो पडटलो थंय कितें जाल्यार आमकां इको टुरिजमा सारके किंवा टुरिजमा सारके प्रोजेक्ट हाडचे पडटले. हे प्रोजेक्ट हांगा हें जावपाक जायना. एक म्हणजेच आमकां इंडिविज्युअल प्रॉब्लम्स हे आसपाक जायना कम्युनिटी प्रॉब्लम्स आसपाक जायना आनी डेव्हलपमेंटल वर्काक आड येवपाक जायना असो हो प्लॅन जावपाक जाय इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा तो. वास्को सड्यार नाफ्टा स्टोर करून दवरिल्ल्या गणेश बेंजोप्लास्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार कन्सेंट टू ऑपरेटा खातीर केल्ल्या अर्जाचेर शुक्रारा EIA समिती मुखार सुनावणी जाली. बेंजोप्लास्टा कडेन युनिट चालू दवरूंक मान्यतायूच ना. तांचो अर्ज मंडळा मुखार पेंडींग आसा म्हणपाचे कोर्टात उक्ताडार आयिल्ले. कन्सेंट नासतनाच बेंजोप्लास्टान बोटींतलो नाफ्ता टाक्यांनी शिफ्ट करून घेतलो. हायकोर्टांतले केशीचो विचार करून कन्सेंटांचेर निर्णय जातलो. गोंयच्या एंटी नार्कोटिक सेलाची बरी कामगिरी जाता म्हूण DIG राजेश कुमार तांची तुस्त करता. पुलीस रेजिंग डे वेळार DIG उलयलो. वास्को पुलीस स्टेशनाक पहिल्या नंबराचे पुलीस स्टेशनाचो मान आनी पुरस्कार दिलो. गोंयांत बेकायदेशीर रावपी फॉरेनरांक खातीर म्हापशां नवें डिपोर्टेशन सेंटर सुरू जालां. 35 फॉरेनरांक डिपोर्ट केल्यात. उरिल्ल्यांक देशांतल्यान भायर धाडपाची प्रक्रिया चल्ल्या म्हूण DIG सांगता. It is important to mention that cybercrime poses a major threat due to growing digitization and e-commerce. Goa Police Cyber Cell has been made fully functional to deal with the growing menace of cybercrime. The anti-narcotic cell deserves appreciation for daring criminals involved in drug peddling. The cell has seized huge quantities of drugs, including some major seizures. 207 cases have been registered during the current year by ANC and local police, amounting to a seizure of more than 84 kgs of drugs. 50 foreign nationals have so far been detained, out of which 35 has already been deported. Process for the deportation of rest of the 50 is on. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. डॉक्टर केदार पडतेचे वैजकी देखरेखीत गोयची पहिली सरोगसी प्रेग्नन्सी यशस्वी. युसुफ खान म्हणटा ताका सरोगसी प्रेग्नन्सी वरवीं पूत जालो. युसुफ दुबयचो. ह्या आदी ताणें गोंया भायर 11 फावट सरोगसी प्रेग्नन्सी यत्न केल्ले. ते खंय फेल जाले. गोंयांत ताणें केदार हॉस्पिटलांत केल्लो सरोगसीचो पयलोच यत्न यशस्वी. भुरगो बरेपैकी फिट आसा. So my name is Yusuf Khan, and I'm sure a lot of you have already met Kabir, my son, and Dr. Kedar. My son Kabir was born about 18 days ago, and he is the first surrogate single father child born in Goa. So I'm a single father, and I used a surrogate to have a baby.
Um, and it's one of the best things I have absolutely ever done. My life has completely changed. How many parents, I didn't grow up thinking, oh, where is my life partner, and I have to look for this and I have to get this arranged. I was already quite complete. I had set in my ways, and I didn't have this relationship gene, but I had a very strong parenting gene. I've had wanted a child for as long as I can remember. So then after researching and after the wonderful laws that allow it, and it is definitely possible to do that here. The gestation period for a lady, for a couple, is about 9 months. But for a single father, I'd say it's about 4 years, because that's how long it takes. You know, I had to float the idea with my family. I had to, first of all, explain the process of IVF to my parents. We can't vouch for anything when the pregnancy is ongoing. We then kind of do all the tests to make sure that the baby is normal. Between 11 to 12 weeks, then again at 16 to 18 or 20 weeks, sonographies, blood tests, markers are done. Make sure that we understand that the baby is normal, and then we continue with the pregnancy and delivery. So it's a massive responsibility. Not normal? If not normal, then it's a problem. Yes, yeah, it's a problem. So that's how it is. So I was lucky it happened the very first attempt, after having failed in 11 places. But that's not always the case. Like I said, it could be a lottery as well. अक्षय पंचायतीन नातलांच्या निमतान 3 दिसांचो क्रिसमस स्वीट्स फेस्टिवल दवरला. अक्षय मार्केटा मुखार हो फेस्टिवल भरला. नातलांक लोकांक घरचें बरें खाण जेवण जिनस मेळचे, तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी बायलां आप वावुरपी गटांक फुडें येवंक माची मेळची म्हूण हो महोत्सव शेनवारा मेरेन आसतलो. आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ह्यो ज्यो बायलो आसात तांकां घेवन आनी आमची गांवचे लोक ह्या लोकांक घेवन हांगासर आमी आयज क्रिसमस स्वीट फेस्टिवल हो घडोवन हाडलेलो आसा. 2 वर्सां जालीं हो आमी प्रोग्राम हो स्वीट फेस्टिवल हांगासर जाता आनी जायतो लोक हांगासर येता हो स्वीट फेस्टिवल ज्या आमकां हांगासर ह्यो बायलो ज्यो आमच्या गांवच्यो जावं आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो हांगासर हें तयार करतात आपल्या घरा कडेन आनी हांगासर तीं हाडटात लोकांक विकपाक आनीक जायते तांकां हांगासर लोक येवन ते विकतें घेता. तशेंच आमच्या ह्या स्टॉलांनी एक भुरग्यान आपले नर्सरी झाडांची हांगासर तेणें घातलेली आसा, हाडलेली आसा. आमकां नॉट ओन्ली फूड बट वी वॉन्ट टू ग्रो ग्रीनरी ट्रीज तेवूय एनकरेजमेंट आमी आमच्या पंचायतींतल्यान आमच्या गांवांत आमी सगल्यांक सांगूंक सोदतात ग्रीनरी राखपाक. लास्ट इयर्सान आमचो सरपंच वावुरता हे क्रिसमस फेस्टिवलान हे फेस्टिवल स्वीट फेस्टिवल ऑर्गनायज करपाक. सो गेल्या वर्सासान तो आमकां सगल्यांक उमेदीन हाडटा आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक घेवन ही स्टॉलां घालता क्रिसमसाक. आनी हे सगळ्यो वस्तू आमी आमच्या घरान करता, होम मेड स्वीट सगळें. आनी हांव म्हणटा आमच्या MLA थ्रू तशेंच आमच्या सरपंचा थ्रू आमकां असोच तेणें फुडें सरपाक बायलांक असो चान्स दिवचो अशें हांव तेंचे कडेन मागता. आनी अशेंच वर्सान वर्स ते आमकां तेणी चान्स दिवचो आनी आमी आमचो कितें आमचे कडेन स्कील पळय कितें आसा पळय आमच्या बायलां कडेन ती आमी लोकां फुडें हाडून आमी एज सेल्फ एम्प्लॉयड आनी लायवलीवूडाक आमी तयार जावची अशें हांव मागता. ISLच्या पयल्या हाफात चुको जावन सुद्धा FC गोवा सिजनाच्या अर्द वाटेचेर टॅलीत पेजात पोझिशनार. मात ISL जिखतले जाल्यार चुको जाता तितल्यो कमी करपाचेर लक्ष आसतलें अशें FC गोवाचो खडेकाट डिफेंडर मुर्तदा फाल उलयला. मुर्तदाचे फाटले मॅचीत पेजात खेळाच्या नेटार FC गोवान 80K व्हरून ताक दाखयली. उपरांत हो सेनेगलचो डिफेंडर प्रुडंटा कडेन उलयलो. Yeah, you need to do our job, you know, very well. I think if you do your job very well, you don't care about nothing. Absolutely. Because, of course, good at striker, you know, now scored a lot of goals in ISL. But if you work together like team, you know, because defense not only individuality, you have 4 defender or midfield, everybody work together. I think this is make easy to keep him easy, no problem.
You also have now 2 goals in the ISL, very, very crucial goals. So when Brandon floated that free kick, it was just perfect for you. Yeah, of course. Every week working for such set pieces because very important in football, set pieces. You know, you see a lot of games in top level in Europe. With free kicks, you can win the cup or one game. You know, very important for us. You work for this every week to try to score. So of course, if you have a good player, header, you need to profit of this. Better than top in the table and you finish last, because if you are last, the atmosphere in the groups, no good, no people happy. I think people now can work more, give more, because they are top on the table. You know, you feel good. And our objective is all the season. You know, you can start very good or very bad, but for us, you need to keep in mind our objective is to finish top on the table or 4 teams in top of the table. So second half of the season is very, very important. You know, no too much mistake. You know, because you don't have time to come back again. No. First half maybe you can start very bad, you have time to come back, but second leg I think you need to be very smart, very strong team, you know, to keep this position, you know, like this we can go to semi-final. पहिली खेलो इंडिया अंडर 17 चलयांची फुटबॉल लीग सर्त बांबोळे स्टेडियमार शुक्रारा सुरू झाली. फुडल्या वर्सा भारतात जावपी अंडर 17 वर्ल्ड कपाचे फाटभुंयेर केंद्रीय खेळा मंत्रालयान प्रत्येक राज्यांत लीग सर्त घेवन जागृताय करपाचो हो यत्न. राज्य खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान सर्तीचें उक्तावण केलें. पहिली मॅच GFDC आरांबोला आणि GFDC दोनापावलो मजगती आसतली. The government of India has come out with this new scheme of under 17 football league being conducted throughout the country. In every nook and corner of the country, this particular under 17 girls football league would be held. Maximum number of teams would be participating. 35-36 वर्सां आदीं गोंयांत फिमेल आनी विमेन्स फुटबॉलाक भरपूर नांव आशिल्लें. आयज इंडिविज्युअली कडेन नांव आसा जायत, पूण आमचे कलेक्टीव आमचे गोंयकारांक बायलां मदें तितलें व्हडलें नांव ना. सांगू ते भशेन तुमच्या हातांत आसा गोंयचें फुटबॉलाचें नांव वयर काडपाक. I declare the first Khelo India Girls of Football League under 17 open. हे व्हिडिओ हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.